गोंयांत फाटल्या 2 दिसांच्यान पावसान धुमशणां घाल्यात। कांय वाठारांनी रस्ते उदकापोंदा गेल्यात जाल्यार न्हंयचे उदकाची पातळी वाडल्या। तशेंच कांय कडेन संरक्षण वण्टी कोसळ्ळ्यात। मंगळारा हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला जाल्यार फुडले 2 दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा। ते खातीर खात्यान येल्लो अलर्टूय जारी केला। उटंगाराच्या पावसाक लागून दूधसागर न्हंयची उदकाची पातळी वाडली। देखून सातेरी मळ निरंकाल वाठारांतलो रस्तो उदकापोंदा गेला। रस्तो उदकापोंदा गेल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाली। साळगांव वाठारांत बेकायदेशीरपणान सांठोवन दवरिल्ल्या एलपीजी गॅस युनिटाचेर नागरी पुरवण वजनमाप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आनी पुलिसांनी धाड घाली। 42 सीलबंद, 32 बनावट वेवसायीक सिलिंडर, एक घरगुती तशेंच कितलेशेच खाली सिलिंडर मेळून खात्यान वट्ट 164 सिलिंडर जप्त केले। हे प्रकरणात पुलिसांनी 5 जाणांक ताब्यात घेतले, अशी माहिती नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री रवी नायक हांणी दिली। ड्युटी सोंपोवन घरा येतना 7 अनवळख्यांनी रस्तो आडावन वास्को पुलिसाचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात पुलीस कर्मचारी जखमी जालो। ह्या प्रकरणात वास्को पुलिशेन सध्या 2 जाणांक अटक केल्या, जाल्यार हेर 5 जाण फरार आसात। फरार आशिल्ल्यांचो सोद सुरू आसा, अशी माहिती मुरगांवचो उपअधीक्षक गुरुदास कदम हांणी दिली। फोटोग्राफर हो मॅग्निफाईंग ग्लासा भशेन आसप गरजेचो। मॅग्निफाईंग ग्लासात सुर्याची किरणां एकठांय करून ती एखाद्या वस्तूचेर सोडून ताका उजो लावपाची तांक आसता, तशीच तांक एखाद्या फोटोग्राफरा मदीं आसता। स्लॅब कोसळटा आनी सिलींग कोसळ पडटा हाचे भितर जमीन आसमानाचो फरक आसता। कला अकादमीच्या बाबतींत पत्रकारांनी चुकीची माहिती छापली म्हणून सांगीत आमदार गोविंदान ह्या विशयावयल्यान ताचेर जाल्ले आरोप फाफडून उडोवपाचो यत्न केलो। गोंय राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाचेर पांडुरंग कुर्टीकर आनी सहकार्यांनी बाजी मारली। आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांकां हार खावची पडली। सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची वेंचणूक फाटल्या आयतारा जाल्ली। मंगळारा फोंडेच्या सहकार भवनात मतमेजणी जाली। हातूंत पांडुरंग कुर्टीकर गट भोवमतान वेंचून आयलो। वेंचून आयिल्ल्या मदीं ओपन गटात पांडुरंग कुर्टीकार, व्हीकेएस गटात विनायक नार्वेकर, विठ्ठलदास वेर्णेकर आनी कृष्णा कुडणेकर, कंझ्युमर गटात श्रीकांत नायक, डेरी गटात विजयकांत गांवकर, अर्बन गटात श्रीपाद परब, सॅलरी अर्नर्स गटात उत्तर गोंयांत प्रिया टांगसाळी जाल्यार दक्षिण गोंयांत शांबाज सावंत देसाय, बायल गटात चित्रा वांयगणकर आनी मैथिली परब जाल्यार एसटी गटात प्रभाकर गांवकर हांची निवड जाल्या। गोंया सयत संवसारभरातल्या कोंकणी मोगीं खातीर आतां खोशयेची खबर।
लोकसभेचे पुराय कामकाज आता कोंकणींतल्यान आयकुपाक मेळटलें। हे खातीर इविटा डिसौजा, गौरी मावळींकर आनी समीक्षा वेळीप हांची कोंकणी दुभाशी म्हणून लोकसभा सचिवालयात नियुक्ती जाल्या। हे नियुक्तेक लागून स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पयलेच फावट लोकसभेचे कामकाज कोंकणीत भाषांतरीत जावन ते थेट प्रसारीत जातले। भ्रष्ट आणि जातीयवादी भाजप सरकाराक सत्तेवेल्यान काडपाची हीच योग्य वेळ आसा। ताका लागून भाजपा आड मोर्चे बांदणी करपा खातीर गोंयांतले सगळे विरोधी पक्षांक एकठांय हाडपाच्या उद्देशान आपणे 22 ऑगस्टाक एक म्हत्वाची बसका आपयल्या, अशें ज्येष्ठ वकील तशेंच राजकीय विश्लेशक राधाराव ग्रासियस हांणी सांगलें। हे बसकेत विरोधी पक्षांचे फुडारी तशेंच समाजीक संघटनांचे प्रतिनिधी वांटेकार जातले, अशी माहिती राधाराव हांणी दिल्या। राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या वेळार कोट्यांनी रुपया मोडून साधन सुविधा उबारल्यो। अशें आसूनय कांय वर्सां भितरूच पेडे इंडोर स्टेडियमाचे फॉल सिलींग कोसळटा, हाचे वयल्यान कामाचो दर्जो लक्षांत येता, अशें म्हणीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराक उजरावन काडले। कमिशनाक लागूनच कामाच्या दर्ज्या कडेन आडनदर जाल्ल्याचें युरी सांगता। दुसरे वटेन कदंबाच्या विशया वयल्यान युरीन सरकाराचेर फोग काडलो। आपूण वॉल्टर आशिल्ल्याचें सांगून एका रियल इस्टेट वेवसायिकाक धमकी दिवन 2 कोटींची खंडणी मागपाचो प्रकार फातोर्डा वाठारांत घडला। ह्या प्रकरणात संबंधितान फातोर्डा पुलिशेन कागाळ दाखल केले उपरांत पुलिशेन गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केलो। उपरांत पुलिशेन ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या 4 जाणांक अटक केली। तातूंत वॉल्टर फर्नांडीस हो मुखेल दुबावित आसून तांचे कडेन पिस्तूल आनी 4 गुळयो सापडल्यात। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाला दर एक समाज आणि दर एका घटकाक न्याय मेळा। गोयच्या एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण दिवपाचे कामूय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केला। खरेपणी गोयच्या एसटी समाजाक काँग्रेसीच्या काळानूच राजकीय आरक्षण मेळपाक जाय आशिल्लें, पूण काँग्रेसीन एसटी समाजाची ही मागणी केन्ना विचारातूच घेतली ना म्हणून मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो। दिसान दीस घडपी अपघातांचे प्रमाण उणें जावपाचें नांवच घेना।
मंगळारा पंजाबच्या मांड गावात कापुरथाला जलंधर मुखेल रस्त्याचेर जाल्ल्या एका भिरांकूळ अपघातात 3 जाणांक जीव वगडावचो पडलो। मेल्ल्या म्हायती प्रमाण वेगान येवपी बसीन एका दुचाकीक नेटान धपको दिल्ल्यान दुचाकीचेर आशिल्ल्या 3गांक दुर्दैवी मरण आयलें। दुचाकीचेर आशिल्ली खंय लागींच सामान हाडपाक वताली अशें कळटा। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। रुमडामोळ हाऊसिंग बोर्डात चलपी बेकायदेशीर मदरशाचेर मायणा कुट्टरी पुलिसांनी कारवाय केली। हातूंत गोंया सयत कर्नाटक आनी बिहारांतल्या 17 भुरग्यांची सुटका केली। ह्या भुरग्यांकडेन आधार कार्ड वा हेर कागदपत्रां मेळूंक ना। पुलीस फुडलो तपास करतात। चड म्हायती प्रमाण अंजुमन हायस्कुलाच्या फाटल्यान आशिल्ल्या एका निळ्या रंगाची इमारतीत मदरसो सुरू आशिल्लो। ताका कसलेच तरेचे परवाने नाशिल्ले अशें कळटा। डायरेक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्सान आंध्र प्रदेशच्या अनाकापाल्ले जिल्ह्यात आशिल्ल्या बेकायदेशीर अल्प्राझोलाम कारखान्याचेर धाड घाली। हो कारखानो कसल्याच परवाने बगर चलयल्ल्यान कारखान्याच्या मालकाक धरून 8 जाणांक अटक केल्यात। तशेंच घुळे वखदां आनी हेर सामान मेळून 23 करोडाचो माल जप्त केला। अटक केल्ल्यांक पुलीस बंदखणसून आयल्या। हॉटेलाच्या धनियाचे 70,000 रुपया परस्पर हडप करपी वेटराक दिवचल पुलिशेन अटक केल्या। विठ्ठलापूरच्या स्वाद रेस्टॉरंटात फसवणुकीचो हो प्रकार घडला। हे विशीं हॉटेलाचो धनी भानुदास परब हांणी दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। 70,000 रुपया हडप करतनाच दुबावीत वेटरान गल्ल्यांतले 3,500 रुपया फारायल्यात असो आरोप रेस्टॉरंट धनियान केला। तीन दिसां आदीं आगरमाळा पारोडा वाठारांत जाल्ल्या स्वय अपघातात एक दुचाकी थेट कनलात पडली। सुदैवान कसलीच जिवीतहानी जावं ना। रस्त्या कुशीकची धडा कोसळिल्ल्यान लोकांक अदमास येवना। देखून अशा तरेच्यो घडणुको घडपाची शक्यताय थळाव्यांनी उक्तायत। हाची दखल घेवन संबंधीत प्राधिकरणान ही धडा बांदून दिवपाची मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केली। मजगतीं ज्या मनशाची ही दुचाकी आशिल्ली ताचो कामगार ही दुचाकी घेवन गेल्ल्याचे ह्या वेळार उक्ताडार आयले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास केपें पुलीस करतात।
कोर्टाच्या सुचोवणेप्रमाण भटक्या सुण्यांक खातीर शेल्टर होम उबारतले. कोर्टाचो आदेश आयलो काय शेल्टर होम बांदपाच्या कामाक सुरवात करतले म्हणून पशुवैजकी खात्याचो मंत्री निळकंठ हणकार सांगता. पेडे इंडोर स्टेडियमाच्या फॉल सिलिंगाचो काय भाग कोसळ्ळो. हालींच जाल्ल्या राष्ट्रीय खेळा वेळार इंडोर स्टेडियम नूतनीकरण केल्लो. फॉल सिलिंग कोसळ्ळें तेन्ना थंय कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. आमदार कार्लोस फेरेरान ह्या प्रकाराचेर तिडक उक्तायत सरकारान ह्या घडणुकेची जबाबदारी घेवपाची मागणी केली. फाटल्या सप्तकाचे तुळेन सोमारा पणजे बाजारात टमाटाचे दर 10 रुपयांनी उणे जावन 50 रुपया किल जाले. नाल्लाचे दर मात अजूनही म्हारगूच आसात. बाजारात नाल्ल आकाराप्रमाण 40 ते 70 रुपयान एक आशिल्लो. हेर भाज्यांनी किरकोळ वाड जाली. मंगळारा सकाळी 9:30 सुमार आक्षी पुलार एक गाडी उमथली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ती कार कुठ्ठाळे वताली अशें कळटा. सुदैवान गाडयेंत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. दिवचलच्या बाजारातली बेशिस्त येरादारीची समस्या कायमची सुटावी जावपाक जाय अशी मागणी दिवचलच्या वेपाऱ्यांनी केल्या. बाजारात दिसान दीस ही समस्या वाढत आसा. बाजारात वचपी रस्त्याचेर तर सदांच येरादारीची कोयणी निर्माण जाता. कोर्टाकडल्यान बाजारात वचपाक वाहनांक एंट्री आसा, मात ह्या रस्त्यान परत भायर येवपाक बंदी आसा. तरी लेगीत वाहन चालक नेम पाळिनात. सायन बोर्डा कडेन आडनदर करतात. बँक ऑफ इंडिया सामकार तर बेशिस्त पार्किंगाचे प्रकार वाडल्यात. ताका लागून दर दिसा सकाळ आनी सांजे वेळार बाजारात मोठी समस्या निर्माण जाता. बाजारात ट्रॅफिक जॅम जावपाचे प्रकार तर सदचेच जाल्यात.
सेगीत पडपी उटंगाराच्या पावसाक लागून गुजरातच्या तापीत आशिल्ल्या उकय धरणाच्या उदकाच्या पातळीत वाड जाल्या। हाका लागून ह्या धरणाची 9 दारां उक्ती केल्यात। सरभोवतणच्या थळाव्यांनी ह्या विशीं नोंद घेवन सावध रावपाची शिटकावणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिल्या। मंगळारा पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून हिमाचल प्रदेशात जनजीवन विस्कळीत जाला। हिमाचल प्रदेशाच्या कुल्लूत भूतनाथ ब्रिजा लागसार आशिल्ल्या रस्त्याचो एक भाग कोसळ्ळा। हाका लागून थंयच्यान सद्दां यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। पावसाक लागून जायते कडेन पालसणाय कोसळ्ळ्यात। हाका लागून कांय दीस शाळा तशेंच कॉलेजी बंद दवरपाचो निर्णय घेतला। सेगीत पडपी पावसाक लागून मुंबईत हुंवारावरी स्थिती निर्माण जाल्या। हाका लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्या। रस्त्याचेर उदक तुंबिल्ल्यान वाहन चालकांक त्रास सोंसचो पडलो। तशेंच कामाक वचप्यांची गैरसोय जाल्या। थोडे लोक वर्क फ्रॉम होम केल्ल्यान तांकां हाचो फटको बसना। पूण दर दिसा कामाक यो वच करप्यांक रस्त्याचेर धोपराइतलें उदक जाल्ल्यान यो वच करप कठीण जालां। पुण्याक सध्या साथीच्या दुयेंसांनी वाड जाल्ली दिश्टी पडटा। हे दुयेंस चड करून सांत पिरायेच्या भुरग्यां मदीं चड प्रमाणात पळोवपाक मेळटा। हरशीं 3 ते 4 दिसां भितर दुयेंती निवळटा, पूण फाटल्या 1 म्हयन्या सावन दुयेंती कशेच निवळनात तें दिसून येता। थंडी, जोर, आंग दुखप ह्या दुयेंसाची मुखेल लक्षणां। पुण्याची चडशीं हॉस्पिटलांनी अशेच दुयेंती उपचारा खातीर भरती केल्ले दिसून येता। कोणाकूय जर अशे तरेचे लक्षणां दिसत जाल्यार रोखडेच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात। एक वर लेगीत सेगीत फोनात घालयल्यार दोळ्याक त्रास जावपाक शकता। हालींसराक भुरगीं सोशल मिडियाचेर रील्स पळोवपाक व्यस्त असतात, तेन्ना तांणी जतनाय घेवपाची गरज आसा। सेगीत फोनाचेर व्हिडिओ वा रील्स पळयल्यान दोळ्याचेर ताण येता। हाका लागून भलायकेचेर परिणाम जाता। तेन्ना फोनाचो चड वापर करप टाळचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात।